भाग्यवान पावलून फिलोमेनाक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या भावा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोश भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भावा भयणीची काळजां समाधान केल्याय म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सोवें धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव ओदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनोती करूंक फुडें सरतां. हांव पावलू म्हातारी पिरायेक पावलोलो आनी त्या वोन ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी तुका विनोती करता. कोयदी आसतना हांवें जोड दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटां आनी ताचे बाराबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटां. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार, तुजे आदार कुशीन येवचो आनी हांवें तो जमवून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घडी तुजी सोडशिल्लो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलोलो जायत की दुसरी तुजे बराबर सदां काळ आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामा वोन ओदीक व्हरतो. एक अपुरबायेचो भाव कसो म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोवें भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय त्याच भाशेन ताकाय घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलां वो तो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबान घाल. हांव पावलू म्हज्या हातान खाशा हें बरोवन दितां. हांव फारीक करतलों. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा, सोम्या सोवें भाव कसो हो उपकार म्हाका करतलोय म्हूण रावतां. क्रिस्ता सोवें म्हज्या काळजाक नवो जीव पोर. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. म्हणया, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतरांचो दुमाळो भोगतल्यां खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांखळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. सबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पोर कुड्यांचे दोळे उगडटा. भागवलेल्यांक नीट उबी करता. परक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक तो विधवांक आनी विधवांक सांबाळटा. सबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिडकेंचे पिडकेन तुजो देव तोच सर्वेस्पोर रासवोत चलयता सासणाच्या सासणाक. सबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार.
Soy sorbis mora, soy sorbis mora, soy sorbis mora, soy sorbis mora. जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांटे, जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी ज्याचें सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. Soy sorbis mora, soy sorbis mora, soy sorbis mora, soy sorbis mora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाचें राज केन्ना येवचें आसा ते फारिजो आनी जेजू लागीं विचारलें. तेन्ना ताणें अशें जाप दिली, नोदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हे पळय हांगा आसा, ते पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना, तर जाणो जायात देवाचें राज तुमचे मोदें आसा. आनी ताणें आपल्या सिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात. तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हे पळय हांगा आसा, व तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतराळांतल्यान जोगळ्यांनी मारता आनी अंतराळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाचो पुताचो जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे संस्थेन ताका भायर रावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. देवाची राज तुमचे मदें आसा. लूक 17:21. नियाळाक आदार. देवाचें राज कितें आनी कोणाक तें सोर केलां? देवाचें राज म्हणल्यार संबंदाचें राज, भावपणाचें राज, एकचाराचें राज. देवाचें राज आमचे मदें आसा. आमचें सोवें जियेता आनी आमीच तें देवाचें राज जेन्ना आमकां देवान रचल्यांत त्या काळार थावन ताणें आमकां आपल्या सुवासान भरल्यांत आनी बावतिसांत मागून थीरवणे संस्कारांत आपल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी थिरायल्यांत. म्हणटूच देवाचें राज पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी भरलोलें जाता. कित्याक जेजू तरेकवार वस्तूंक सोर करता आनी ताची समजणी आपले पोचेक आनी शिसांक दिता. तें कोणाक सोर केलां? देवाचें राज जेजू सगल्यांक सोर करता. त्या वेळार ते घडयेंत जेजू जावं मनशांक, रचणेक, सृश्टीक सोर करता. कित्याक तें बेश्टें दिसना, कित्याक हें राज आत्मीक, साद्या मनान आनी भावार्थाच्या दोळ्यांनी तें घडी दिसूंक शकता. जेजू हें राज तरेकवार वस्तूंक सोर करता. देखीक बियांक मोती, शेत, फळांचें झाड, दोंगर, नदी, भुरग्याक पासून हाडून सांगता. शेवटाक हें देवाचें राज अदीक दिलायेन समजून घेवंक आमकां पवित्र पुस्तक दोतोन मागणें गरजेचें. देवाचें राज म्हज्यांत आसा पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वरवीं. ह्या राज मोगाचें, एकचाराचें आनी शांतीचें करूंक वावरुया. म्हजो थाराव.
देवाचें राज म्हज्या कुटुंबांत समुदायांत बांदून हाडूंक दिसपट्टी वावूत दिली.